दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाव भयणीनो एकलो भाव अशें म्हणटा हांव आतां मस्त बरो जालां फादर, मस्त बरो जालां, देव काकूळदार. हांव कांय नातलें, आतां तें दमडी नातली, एक रुवी नातली, खाली आसुल्लो. आतां देवान म्हाका ह्या उसल्या स्थानाक काडलां. आतां म्हाका कितेंच उणें नातल्या जाग्यार आनी देवान बसयलां. म्हाका जावं दी, म्हज्या कुटुंबाक जावं दी, म्हज्या भुरग्यांक जावं दी, कांयच उणें ना. पूण हांवें एक चूक केली, हांवें एक व्हडली चूक केली, पूण देवान ताची काकूळट केली. कालेंगी पळया मोगाच्यानो, एक ताच्या सवालाक तुमी जाप दिता जाल्यार दिया, तुमी जाप दिया. हांवें कितें कशें जाप दिचें ती ताका जाप दिली. आतां तुमकां कितें बगता जाल्यार तुमी ताका कुडसून एक जाप आमची बरी केल्यार बरी. हली सवालां मस्त विचारता. ताचें सवाल केलें म्हळ्यार हांवें एकल्याक मोस केलो. त्या घरची म्हाका पयशे बांदूंक दितालीं बँकाक, ती तांचे पॉलिसी आसली, तेचें कंत बांदूंक म्हाका पॉलिसीचें कंत बांदूंक इतलें इतलें म्हण ती म्हाका पॉलिसी बांदूंक, त्या पॉलिसीचें कंत बांदूंक पयशे दितालीं. हांवें ताणें दिल्ले पयशे त्या पॉलिसी बंदच्या बदला पुरो म्हज्या नांवार हांवें दवरले. म्हज्या नांवार घाले, हांवें अकावंट ओपन केलें, म्हज्या नांवार घाले ते. ताणें दिल्ले पयशे पुरा, ताणें बँका ताका दिल्ले पयशे पुरा म्हज्या नांवार. एक दीस तांकां खबर ते बँकांत तांच्या पॉलिसींत नोटीस आयलें पयशे भरूनात म्हूण. ताणें म्हाका फोन करता, म्हाका कळ्ळें ही हांकां कळ्ळां म्हणून. हांव म्हजे बँकांतले पयशे पुरो विथड्रॉ केले आनी वचून एजंटाक दिले. आनी एजंटान म्हाका बंबई आपयलें आनी बंबयतावन हांव गल्फाक आयलो. आतां गल्फाक आयलो, हांगा येताना म्हाका एक ल्हानशें काम मेळ्ळें. एका फ्रेंडाक आनी वळख जाली. ताच्या मुखार ताणें म्हणून हांवें एक ल्हानशें काम केलें, कामांत पयशे जोडले. ताच्या उपरांत हांवें वयर आयलो, हांवें तो एक बिजनस केलो. हांव वयर आयलो आनी इतलो येवन पावलां. आतां म्हाका जावं दी, म्हज्या भुरग्यांक जावं दी, भरून दाराबस्त दिलां. आनी आतां म्हाका तुमी हें म्हजें सवाल, हांवें मोस केल्याक म्हाका शिक्षा दिवता म्हणलें म्हाका भें आसलें. हांवें मोस केलो तांकां, तांचे पयशे घेवन आयलो आनी हांगा येवन हांव मस्त वयर आयलो. पूण देव हांवें चिंतलें घालें म्हळ्यार हांव आतां तांकां मोस केला. हांव आतां हांगा गल्फाक आयलां. गल्फाक येवन हांवें हांगा काम करता येता. हर एका दिसा म्हाका न्हिदोंक येता आनी एकांतोनी देव म्हाका शिक्षा दिता, देव म्हाका पेरीकपण कणयता, देव म्हाका हें केल्ल्या म्हज्या मोस केल्ल्या म्हाका शिक्षा दिता म्हूण. पूण देव हांव मागणें करतालो, न्हिदतालो, उठतालो, देव म्हाका शांत दितालो, तोपांयक सूख दितालो. आनी हांवें आपडलें भांगर करतालो. हांव वयर आयलो आतां ह्या तांकां येवन पावलां. तर देवान म्हाका शिक्षा कित्याक दिवना? म्हाका शिक्षा दिची जाल्यार हांवें केल्ल्या चुकीक म्हणून. देखून हांवें ताका सांगलें, तुवें बायबल बरो करून तसो बायबलाचो अर्थ कर गणी, देवाच्या उतराचो पवित्र पुस्तक आमकां दिलां तें वाचूंक आनी अर्थ करूंक. तुवें वाचून अर्थ केला गी तसो म्हूण. मोगाच्यानो एक सांगता, बायबल खाल म्हणटा तकली जाप दिली म्हणून ही हांवें ताका बसोवन दिल्लो नियाळ आज तुमच्या मुखार दवरता. आमी चूक करता, देव शिक्षा दिवच्या बदला काकूळ दाखयता. काकूळ दाखोवचें म्हजें काम म्हूण तो सांगता. काकूळ दाखोवचें म्हजें काम. देव शिक्षा दिवंक निदान, काकूळ दाखोवंक प्रधान. देव रागाक निदान, काकुळटीक मोगाक प्रधान तो म्हूण तेजें देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून मोगाच्यानो आपणाचो मोग करतल्यांक देव राखता आनी प्रोटेक्शन दिता, सांबाळटा. देव राखता आनी सांबाळटा. आपणाचो मोग करतल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा. किर्तन 100 आनी 5:5 श्लोक 20, साम 145 वर्स 20 सांगता, देव आपणाचो मोग करतल्यांक देव ताका राखता, सांबाळटा, प्रोटेक्शन दिता. देखून जेजूचेर विश्वास दवरल्या नंतर तुवें तुज्या फ्युचरा विशीं मुखार म्हाका कितें जाता आनी हांवें ओली चूक केल्या, तली चूक केल्या, म्हजी खंत, म्हजी चिंता, फ्युचरा विशयान म्हजी चिंता करी जाय म्हूण ना म्हळ्यार हांवें ताका सांगलें. देवाचेर तुवें विश्वास दवरून तुज्या फाताक रडल्या उपरांत, जेजूचेर एपटी विश्वास दवरल्या उपरांत, ताचेर तुवें फातेंनी दवरल्या उपरांत तुवें चिंता करीचें म्हणना फ्युचर विशयान. म्हाका फ्युचर हले शिक्षा घेतली शिक्षा म्हणून तुज्या फ्युचरा विशयान, तुज्या मुखल्या जिणे विशयांत फाल्यां कितें जाता म्हाका म्हूण तुवें चिंता करीचें म्हणून जेजूचेर विश्वास दवरल्या उपरांत ताचें गुडनस एंड मर्सी
ताचें गुडनेस आनी मर्सी, ताचें बरेंपण आनी काकूळ तूं तुजे संगी निरंतरे हर एका दिसा हर एक घडये तुज्या सांगातात ती येता. देवाची काकूळटा आनी देवाचें बरेंपण. देव तुका बरें करता, ताची काकूळ दाखयता. हें तुज्या सांगातात ती येता. तुवें कांय त्या विशयान तुवें मुखल्या विशयान चिंतून चिंता करचें, बेजार करचें, देदेस्पर जायचें म्हणल्यार गरज ना. देवाचेर पातयेन दवर मुखार वच. त्या देव जेजू सोम्या जेजूची काकूळटा आनी सोम्या जेजूचें बरेंपण हर एका दिसा हर एका घडये तुज्या सांगातात तें येता. हर एक दिसा हर एक घडये तुज्या सांगातात तें येता. देखून तूं बऱ्या गवळ्याचो फाटलाव करताय तर तो तुज्या मुखल्यान बेतकाटी घेवन येता. ताचो दांडो बेतकाटी घेवन तो मुखार येता म्हणटा. ताचे तूं बऱ्या गवळ्याचो फाटलाव करतना तो बेतकाटी घेवन तुज्या मुखल्यान येता. तो तुज्या मुखल्यान येता बेतकाटी घेवन येता. आनी तुज्या फाटल्यान दोग जण शीप डॉग म्हळ्यार शेळयांचे पेटे. थंय इज्रायलांत मुखार गवळी येतले. मुखार गवळीन वाट कोणीचे आनी सगळो तसो इंड ताच्या फाटल्यान. आनी आतां युरोपांत जर्मनींत आसा हें पळोवंक मेळटा तुमकां. मुखार गवळी येता, ताच्या फाटल्यान व्हडलो बकऱ्यांचो इंड, शेळयांचो इंड येता. त्या इंडाच्या फाटल्यान दोग व्हडले पेटे आहात, व्हडले पड. ताका शीप डॉग म्हणटा. एक त्या इंड्यान वाटेंतले चलतना एक गाद्या देंव जाल्यार तो पेटो वचून हाडून ताका वयर घालता, मार्गाक घालता. येना खंय गाद्या देंव जाल्यार पेटो गाद्याक धांवता आनी ताका फेटो आयले क्षण शेळी परतून उडोवन भायर फाटी येता. सगळ्यो हजार आनी हजार शेळयो मार्गान येतात. तेणेय गादे येणेय गादे, एकली गाद्या देंवना. एक देंवल्यारूय पेट्या सोडिना, धांवतात आनी परतून वयर घालतात. त्या सायडीन एक पेटो रावता, ह्या सायडीन फाटल्यान निमाणें. मुखार गवळी, मोदें हजार आनी हजार बकरे, फाटल्यान दोग शीप डॉग म्हळ्यार ते शेळयांचे पळोवचे, शेळयांक हाडूंक पळोवचे वाट सुकानातले बरी आनी देवानातले गाद्यान देवानातले बरी या सुकोवन वचनातले बरी दोग पेटे. आनी ते पेटे पळयता दिनांगी म्हणून गवळ्याक कांय पडोवंक, गवळ्याक गोत्त आसा हे पेटे सोड दिनात म्हणून एकूच एक सोडून निमाणें वचून त्या गुड्याक पावता म्हणसरी ते पेटे फाटल्यान येतात. मागीर एकडचो सावळेक गवळ्याक सांगता तेय बसतात. मोगाच्यानो हे जेजू मुखार ताच्या फाटल्यान येवचे हे दोग जण कोण? हिज गुडनेस एंड मर्सी, ताची काकूळट आनी दया. ह्यो दोन संगती ताच्या फाटल्यान येवच्यो दोन संगती देवा फाटल्यान येतात, सोम्या फाटल्यान, बऱ्या गवळ्या फाटल्यान दोन संगती येतात. एक म्हजें बरेंपण, एक ताची काकूळट आनी ताचें बरेंपण म्हज्या सांगाता फॉलो करता. हांव खंय येता थंय येता. देखून देवाचें बरेंपण तुका वॉच करता हर एका घडये. एक घडी तुजेर ती सराना. देवान तुका एक घडी तेची निशेन जायना, ताणें तुका सांबाळी नासतना हर एक घडी तो तुका सांबाळटा. एक घडी पाशार जायना, एक घडी सराना. देवाचें बरेंपणाची दिश्ट तुजेर तेची निशेन सराना. तुजेर हर एक घडी, हर एका दिसा हर एक घडी तुजेर आसा. देव तुका हर एका घडी ताचें एटेन्शन, ताचें गामान तुजेर दवरता. तें गामान दिवन भुरगो खेळटना आवय उबा रावता पूण गामान तिचें त्या भुरग्याचेर आसता. तशें देवाची गामान तुजे वयर आसा, देवाची काकूळ तुजे वयर आसा. एक घडी तुका सोंतो रावना. देखून देवाची काकूळ ताचें बरेंपण, ताचें एटेन्शन, ताचें गामान तुजेर आसा. कित्याक तुका ताणें मोगान रचला. तुजो तो मोग करता, तुजो मोगान रचला ताणें, तुज्या मोगान तुका रचला म्हूण तो सांगता. देखून तुका सोडून घालना तो, तुका राखता तो. देव तुका राखता मात्र न्ही, ताच्या आंजांक एक देव तुका राखता. तूं खंय गेल्यार देव राखता. ताची काकूळट आनी ताचें बरेंपण तुज्या सांगाता आसा. एक तें आनी एक जालें म्हळ्यार तो मात राखता न्ही, ताचे आंजांक तुका राखूंक ताणें नेमाक केल्यात. आंजांक ताणें पदवी दिल्या तुका राखाचें म्हूण ताणें नेमाक केल्यात. आतां एक पळय, तो गाड आसा, तो गाड गेटी कडेन बसता. त्या धन्यान ताका तें नेमाक केला, ताका नेमला. ताणें थंय गेटी कडेन रावन ताचें गेट आनी ताची कंपनी ताची फॅक्टरी ताणें राखून व्हरचें, सांबाळून व्हरचें म्हणून ताका थंय दवरला. तशें मोगाच्या न्हू आतां कितें पळय म्हळ्यार देवान आंजांक दवरलां तुका राखून सांबाळचे खातीर. देव मात राखता न्ही, ताच्या आंजांक ताणें नेमाक केल्यात तुका राखच्या खातीर, तुका प्रोटेक्ट करच्या खातीर तांकां आंज दिल्यात. किर्तन 91:11 किर्तन 91 साम 91:11 सांगता देवान आंजांक नेमाक केल्या तुका राखच्या खातीर. देवाचें बरेंपण तुका म्हळ्यार तुका बऱ्यो संगती मात्र घडटा. ओन्ली गूड थिंग्स हॅपन टू यू म्हणलें न्हय.
तुका बरें सांगत आतां देवान म्हाका देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा म्हूण हांव कितालें म्हणून कणयता देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा देवाचें बरेंपण हांगा येवच्या लोकांचेर आसा देवाचें बरेंपण आत्मज्योती आश्रमाचेर आसा म्हणटाना हांव तर हांगा कांय बरें मात्र आत्मज्योती आश्रमांत जाता गे दुसरें कांय जायना गे दुसरें कांय जायना गे तें सवाल येता देवाचें बरेंपण म्हळ्यार तुका देवाचें बरेंपण तुका गूड थिंग्स ओन्ली हॅपन ओन्ली गूड थिंग्स गॉड इज गूड टू मी दॅट्स वाय ओन्ली गूड थिंग्स हॅपन ओन्ली गूड थिंग्स हॅपन टू मी म्हणलो अर्थ न्ही एग्जाम येताना पुरा एग्जामांत हांव वाशिनांतल्यार पास जाता देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा म्हूण देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा हांव खंयच्याक विजा घालता ती म्हाका विजा मेळटात म्हाका काम मेळटात म्हणून आनी देवाचें बरेंपण म्हाका आसा हांवें एक्सरसायज करनातल्यार आनी कालें केल्यार बरें खाण आनी आमी खरें खाण केल्यार म्हाका म्हळ्यार खरें खाण जाल्यार हांव केल्यार म्हाका बरी भलायकी आसा म्हणून म्हाका बरी भलायकी आसा म्हणून म्हाका कांय ना देवाचें बरेंपण आमचेर आसा आमकां बरेंपण मेळटा हांव शिकोवन डिग्री काडनातल्यार म्हाका बरी सेरीक मेळटा म्हूण देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा हांवें कोलो बिजनस केल्यार खोलें केल्यार कोलो बिजनस घाल तूं कोले पयशे इनवेस्ट कर म्हाका लाभ 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 नश्ट जायना अशें गी मोगाचें न्हू देवाचें बरेंपण म्हजेर आसा म्हाका सफरींग म्हाका वायट वळवळे कश्ट वळवळे येनात म्हाका डिसअपॉयंटमेंट म्हळ्यार निराशा डिसअपॉयंटमेंट म्हाका येवंकूच येना तशें न्ही मोगाचें न्हू देवाचें बरेंपण म्हजे वर आसा म्हळ्यार म्हाका वायट घडोवन दी म्हाका सफरींग येवन दी म्हाका डिसअपॉयंट जावन दी निराशा आयल्यार ती निराशा येवन आसता सफरींग पिडा येवन आसता वळवळे येवन आसतात निराशा येवन आसता पूण देव ह्या निराशांती ह्या सफरिंगांती ह्या वळवळ्यांती ह्या डिसअपॉयंटमेंटांती देव पळोवन कणयता बरें भायर हाडटा बरें भायर हाडटा कितल्या जाणां पयलें विजा घाली एप्लाय केली विजा मेळोना आतां विजा मेळ्ळी आनी बरें काम थोड्यांक कोरोनाच्या टायमार काम गेलें थोडे तेंप ती आयली हांगा गांवांत रावली परतून आनी एका कंपनींत काम मेळ्ळें ती म्हणटात बरी कंपनी बरें जाता म्हूण आमकां सफरींग पिडा येवन जावन ऑपरेशन जालां आतां ती म्हणटा पात्र पयलें म्हाका बसोंक आनी प्रती गांठेन गोंयांतली आतां म्हाका ती कशें बरेंपण आसा म्हणून देखून मोगाचें न्हू आतां आमकां पिडा आयल्यार आनी आमकां निराशा आयल्यार ताची येवन आसतनाच पूण ताचे तावन तांचे त्या पिडे तावन त्या सफरिंगा तावन त्या वळवळ्यान तावन त्या नश्टा तावन कश्टा तावन देव आमकां बरें देव पळोवन कणयता गे ह्या वायटा तावन हर एका म्हज्या वायटा तावन म्हाका जावच्या हर एका वायटा तावन देव बरें भायर हाडटा पळया ताका झुजेक तांणी बांयंत घालो पट्टू बांयंत घालो भावानी मागीर ताका भायर काडलो ताच्या उपरांत तांणी गुलाम जावन विकलो ताका गुलाम केलो गुलाम म्हळ्यार खले कश्ट ज्ञान आशिल्ल्या गांवांत इजिप्तांत ताका गुलाम केल्यार तो कांगाल जावना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा देवान ताका ह्या कश्टांत ह्या कश्टान नश्टांत भायर हाडलो मात न्ही ताका वर्तो केलो इजिप्ताचो ताका प्रायम मिनिस्टर केलो सेकंड इन कमांड प्रायम मिनिस्टर केलो मुख्य अधिकारी केलो सगळी ताची अधिकार ताच्या हातान दिलो रायान झुजय दीस उजोडच्या भितर म्हणल्या बरी इजिप्ताचो मुख्यमंत्री जालो तो देवाची खावकुळतांनी कृपा आमचे थंय आसा मोगाचें न्हू देवाची खावकुळतांनी कृपा ती म्हजेर आसा तुजे थंय देवाची कुरपाणी खाकुळत तुजे थंय मोगाच्या भावानी भयणी देवाची खाकुळतांनी कृपा तुजे थंय काम करता इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 60 श्लोक 10 सांगता श्लोक 10 सांगता हांवें म्हज्या कृपेन तुजी दया केली म्हज्या कृपेन थ्रू माय ग्रेस माय मर्सी फिल्ड युअर लायफ म्हज्या कृपेन हांवें तुका दया केली आय शूड मर्सी टू यू थ्रू माय ग्रेस म्हज्या कृपेन हांवें तुका दया केली म्हणटा स्वामी जेजू देखून कृपा म्हळ्यार तुका नांव फावो जाल्यार तुका हें नांव फावो तें नांव फावो हें नांव फावो जाल्यार तुका फावो जाल्लें की जें तुका फावो जाल्लें तें दिसता
देवान तुका हें काम फावो जावन म्हण ताणें तुका फाव केलां देखून तुका तुवें हें आतां सूख कर तें ना फावो जाल्यार तुका देवान कितें तुका नेम्यार लावन दिता म्हण तें देव दिताच तें देव दिता वॉट यू डिजर्व देव तुका दिताच देव तुका दिता या गॉड गिव्स वॉट यू डिजर्व म्हण वय पाताक आदारलें मोगाच्यानो आनी वायट संवयांचेर पडलो वायट संवय केली म्हणटा आयकलो म्हजो वळखीचो एकलो आनी हांवें वायट केलें पूण म्हाका शिक्षा फावो जायची आली देवान म्हाका शिक्षा दिवना ताणें काकूळ दाखयली हांव म्हाजो जाता कितें म्हूण म्हाका कळयता तितलें म्हाका देवान दिलां म्हूण थोडे फावटी आमी मागणें करता परिक्षेन पास जायचे ह्या सेरीकेंत आमी पास जायचे ही सेरीक पास जायचे म्हूण पूण सेरीक तुट्टा आनी फेल जाता हांव कितलें मागणें केल्यार कितलें मागणें केलें फेल जाता देखून हांव थोडे फावटी फेल जाता हांव खालें म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां आयतारचो कुमगार काडूंका मिसां वचोंका कुमगार काडूंका आनी देवाचें उतार आयकोंका तें करना हांव थोडे फावटी मागणें करून चुकोवन पडटा हांव आनी मीस आयकोवन चुकोवन पडटा हांव बरें करून सांगलां आमी वायट करता फेल जाता हांव थोडे फावटी आमी सूख करता येराणूचो दिल्लो दुडू आमी भरता मोस करता नाका मोसान बुडयता हाका फावो वॉट वी डिजर्व शिक्षा डिजर्व हाका फावो शिक्षा हाका डिजर्व शिक्षा वी डिजर्व शिक्षा पूण तरी पूण देव काकूळच दाखयता ताच्या वर्त्या कृपेन ताची मवाळ कृपा वळटा त्या कृपेक लागून तो काकूळ दाखयता तो आमची पथकां बक्षिता आमी केल्यो सुखी बक्षिता आमकां ताचें बरेंपण आमचेर वळाशें करता हांवें त्या मनशाक झाप दिली तो तांच्या नांवार घाल पॉलिसी बांद म्हणल्यार पॉलिसीचे पयशे हाच्या नांवार घालन काही एक दुडू रुवी बांदिनासतना त्या मनशांक पटोवन बैल्या गांव गेल्लो तो व्हड जालो देखून तांणी सांगलें आमी इतलो अन्याय केला जाल्यार ओलो नश्ट केला जाल्यार ओलो मोस करून हांगा आयल्यार देवान म्हजें फारीकपण कळोवना देवान म्हाका शिक्षा लावना बगार ताणें काकूळ दाखयली ताणें उरती काकूळ म्हाका दाखयली ताणें कृपे वयर कृपा म्हजेर वतली म्हणटा तो तें कित्याक म्हाका शिक्षा दिवचें आहलें न्ही म्हूण आतां विचारता तो देखून हांवें सांगलें कालें म्हळ्यार देवाचो स्वभाव तूं ताचें नेचर ऑफ गॉड आमच्या देवाचो स्वभाव काकूळ दाखोवचें म्हणून हांवें ताका सांगलें काकूळ दाखोवचें ह्या विशींत ताका बोर जायना देवाक बोर म्हणलें जायना ताणें सूख केली आनीक सूख केली देवाक आतां परतून विचारूंक येता म्हाका बरें कर म्हूण बरें कर विचारूंक आयता वय पूण म्हाका बरें बोर जायना हर एकटी सूख करता हांगा आयलो बरें विचारूंक आयलो म्हजे लागीं देखून सूख करता आनी उपरांत देता म्हाका बोर जाता च्याचें इतले फावटी केल्लेंत करता म्हूण आमकां बोर जाता पूण देवाक बोर जायना आवय बापायक भुरगो हर एकटी शिकता म्हणटा शिकनासतना फेल जाता मोबायलार खेळटा आनी घडी सॉरी म्हणून घेता आवय बापायक बोर जाता ताका बोर जाल्लें ना ताका पुरावसाण म्हणलें ना टायर्ड आय एम फेड अप म्हणून बिलकूल देव म्हणना ताचो स्वभाव काकूळ दाखोवची मर्सी दाखोवची देखून ताका पुरो जायना ताका टायर्ड जायना ताका फेडअप जायना तो फ्रस्ट्रेटेड जायना देव फ्रस्ट्रेटेड जायना आमी परतून सूख करता ताचेर चिंतता परतून आमकां बरें कर मागलें दी म्हणून पूण देव फ्रस्ट्रेटेड जायना ताका फ्रस्ट्रेटेड जावचे स्वभाव न्ही काकूळताचे स्वभाव काकूळ दाखोवचें द नेचर ऑफ गॉड इज मर्सी तुवें फातयेल्यार परत्यान ताचे लागीं तूं येता म्हूण परतून म्हजे लागीं येता म्हणून ताका पुरो जायना म्हूण तुवें फातयेचें हांव तुका शुक्रारा मात कृपा दिता हेर दिसांनी दिना आयतारा दिता शुक्रार दिता शुक्रार ये इगर्जेक जेजूच्या पवित्र काळजाचें मीस कर हांव तुका कृपा दिता ताय दीस आयतारा ये हांव कृपा दिता हेर दिसांनी हांव तुका दिवंक दिना तुवें राखाचें म्हूण देव म्हणटा गिना हें सत न्ही कोणें सांगल्यार हें फातये नाकात हें सत न्ही देव हर एक घडी हर एका दिसा हर एक घडी हर एका दिसा हर एका म्हयन्याक हर एका वर्सा जिणेच्या सगळ्या वर्सा देव ताची काकूळ तुका दाखयता तुका बेसांव घालता तुका आशिर्वाद दिता देखून देव तुजे संगी आसा हर एक घडी हर एका वेळा हर एक दिसा देव तुज्या सांगात आसा आनी तुका ऑफर करता तो ताचें गुडनस एंड मर्सी ताचें बरेंपण ताची काकूळ तुका ऑफर करता फुडें फ्युचर एका वर्सान 10 वर्सांचें कितें जाता कळीत ना म्हूण तुवें घाबरचें नाका कांगाल जावचें नाका देव तुज्या सांगाता हर घडी हर दिसा हर वर्सा तुज्या सांगात आसा एक घडता
देव तुका ददोशी दिता. हें कळटा आमकां, हाचे तावन कळटा काय म्हळ्यार देव तुका ददोशी दिता. ताची दया, ताची काकूळट तुका वेडो घालता. तुज्या बोवारी आसा, तुज्या भोंवतणी आसा, ताची काकूळ, ताची दया, ताची कृपा तुज्या सांगात आसा. देखून भियोंकची गरजच ना. म्हाका फुडें कितें जाता, थंय गेल्यार कितें जाता, हांगा जाल्यार कितें जाता, खंय फुडें जाता म्हणल्यार गरज ना. देवाची जाणवाय गी, देवाची जाणवाय म्हळ्यार ताणें काकूळ दाखोवची. देव काकूळ दाखयता. आमची जाणवाय म्हळ्यार हें सारकें हें न्हय, सारक्याक इनाम, सारकें न्ही जालें जाल्यार शिक्षा, ही आमची जाणवाय. सारकें न्ही जालें केल्यार देव शिक्षा दिवची आमची जाणवाय. पूण देवाची जाणवाय आमी सारकें केल्लें न्ही जसो ना जाल्यार आमकां भोगता जाल्यार देव आमकां काकूळ दाखयता. आमी जिणी बदलून ताच्या सरचें हेजें म्हूण आमकां जिणी बदलूंक एक दुसरो अवकाश दिता. दुसरो अवकाश दिता. परतून सेकंड चान्स दिता बरें जावंक. हें देवाचें काकूळट. जेम्साच्या पत्रांत सांगता, अध्याय 3, जेम्साचें पत्र वाचा, अध्याय 3, श्लोक 17, 3:17 सांगता, देवाची जाणवाय, द विजडम ऑफ गॉड इज मर्सी. ताची काकूळट म्हूण. देखून देवाचे काकूळटीचेर, ताच्या बऱ्यापणाचेर आमी दिसतोरया. तीच काकूळट म्हज्या द्वारे हेरांक वळोवंक सोडया. तीच काकूळट म्हज्या द्वारे बरें करूंक, हेरांक बरें करूं. देवाच्या काकूळटेन गुडनस एंड मर्सी फ्लोज फ्रॉम गॉड. म्हजे थावनी गुडनस एंड मर्सी हेरांक फ्लो जावंक जेजूचे आतेर आमी जावया. देवाचे काकूळट म्हजे द्वारे हेरांक वचोंक, ही देवाचें बरेंपण म्हजे द्वारे हेरांक वचोंक आमी एक आतेर जावया. मोगाच्यानो आवयचो मोग बळादीक, आवयचो मोग बळादीक म्हणून मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 7, श्लोक 25 आनी 26. अध्याय 7, मार्क चॅप्टर 17 वर्स 25 and 26. देखून आवयचो मोग बळादीक. आवय दुवेचो मोग करता, व्हरतो दुवेचो मोग करता. आनी तो मोग, त्या दुवेचो मोग त्या आवयक जेजू सरचेन धाडटा. त्या दुवेक सुडका दीत म्हणल्या बरोबरशान ती आवय जेजू सरचेन येता. मार्काच्या वांजेलांत ती आवय एक जुदेवाची स्त्री न्ही, जुदेव घारण न्ही, ती फिनिशियन गांवची ती जेंटायल म्हणटा आमी. ती जुदेव न्ही, जेंटील. देखून पूण तिचो भावार्थ तिचो भावार्थ एक नीज भावार्थान बरयल्ली. ती गूंड भावार्थान बरयली. हर फेथ वॉज रियल आनी हर फेथ वॉज व्हेरी डीप. तिच्या दुवेक देंवसार लागलो. देखून तिची देंवसार लागलो. देखून ती देंवसार कितें केल्यार वचोन कोणाच कडेन बरें गेली. ती पुरो जावन घरा वगेत थोडी वर्सां बसली. आतां जेजू थंय तिका भावार्थ आयलो. नीज भावार्थान, गूंड भावार्थान ती जेजू लागीं येता. जेजू लागीं गेल्यार पुरो म्हज्या दुवेक ती बरी करता म्हणून. ही सिरोफिनिशियन वुमन ती सिरोफिनिशियन स्त्री जेजू लागीं येता. जेंटील स्त्री जेजू लागीं येता. एका घरान येताना, दन्याकर येताना तांच्या घरा एक कुटाम दवरलां. तांच्या घरा एक कुटाम दवरलां. तें हांगा बिजापूरचें ती मनशां. ती दोन आयली आमच्या गेटी कडेन येताना. आमी गेटी गेला भितर येताना तें काम करनाली. दोन आयली भितर वचून भुरग्या कडेन येयली. ह्या भुरग्याक घडये ताप येता. गुरुस्वामी म्हणटा ती आमकां. गुरुस्वामी म्हज्या भुरग्याचेर हात धरून मागा आनी ते वखदांत आनी गूण जावचें न्ही. गुरुस्वामीन बेसांव दिलें जाल्यार जाता म्हूण आमच्या पांयांक पडली. म्हाका अजाप जालें. ती बिजापूरची काम करूंक आयल्यांत आनी एक कुटाम येवन कोणें कर दिलें. तांच्या घरा आसा. पयलें खंय मार्गाचें काम करनालीं खंय. आतां तांच्या घरा येवन तोटांत आनी बरा पळयतात आनी बरें एक रूम दिलां तांकां. त्या रुमांत रावतात आनी तो दादलो दिसाक थोडे फावटी भायर कामाक येता, थोडे फावटी आमच्या इतल्यान काम करता. ती आमच्या घरा नितळ करूंक आनी भितर ती म्हणटा हलीं बरीं मनशां इतलें नितळ दवरतात. एक नार पडल्यार अण्ण दितात म्हणून. बरीं मनशां देखो. तिच्या हांवें पळयलो त्या स्त्रिये लागीं नीज भावार्थ आनी मागणी करतना खंय ताका भितर येवंक ना. ही मागणी करता. ती प्रायवंत तांचीं भुरगीं बरें अमेरिका, कॅनडा आनी बरें आसात. तांचें व्हडलें घर आसा आनी हें कुटाम तांणी दवरलां घर आनी बरा पळोवंक. तांकां इल्ले पयशे दितात, एकल्याचो सांबाळ दितात तिका आनी घर दिलां बरें. तो न्हवरो आनी न्हवऱ्याचो भाव एकलो आसा. ते भायर कामां येतात. मेस्तांचें काम आनी कांय भायर करतात आनी हांगा रावतात. आनी फ्री घर दिलां बरें. एक व्हडलें रूम, एक किचन, एक टॉयलेट, बाथरूम आनी बरें आसा भितरल्यान. एक सायडीन दिलां तांकां, एक बांदून दिलां लागीं.
आनी ती बरें करून थंय गार्डान दवरतात हीं तांकां सांबाळ दिना सांबाळ ते भायर सावन गळोवन आनी येतात आनी घरा रावचें म्हणना आनी घर फ्री दिलां करंट फ्री उदक फ्री आनी थोडे फावटी तांदूळ आनी प्रमेळ दिता आनी दितात तांकां आनी ती अनुकूल जाल्यां बँकान पयशे दवरतात गळोवन आनी भुरग्यांक इस्काला घाला आनी ते इगर्जी इस्काला घाला इगर्जी इस्कालान शिकतात देखून मोगाच्यान तिचो गुंड बावाडटा नीज बावाडटान ती आयली त्या भुरग्याचेर आमी तेंच गेटी लागीं मागणें केलें मागीर व्हरून तिच्या घरा व्हरून भुरग्यां भितर दवरलें तिणें घडी घडी ताप येता घेयना भुरग्याक तशें आनी भुरगो बरो जालो आनी ही म्हणटात ताणें भितर मागणें करतना तेच करता संजे 7 वरां तेच करतना ही न्हांवन रेडी जातात घोव बायलां भुरग्यां कडून भायर येवन एक गोणी घालून बसतात ताचेर आनी आज जावन तो तेर्स आयकतात तेर्स जाता म्हणसर कंथार म्हणटा म्हणसर 20 मिनटां तांचें मागणें ते 20 मिनटांचें मागणें जाता म्हणसर ती हांगा गोणयेर बसून गोणी घालून भायर जलांत बसून तें मागणें आयकतात म्हणून देखून ह्या स्त्रियेक बघता ह्या दुयेंसो मोग आसल्या वरवीं ती जेजू लागीं येता नीज बावडटान जेजू लागीं येता आनी ती जेजूक भेटताना हांव जेजूक भेटल्यार दुवेक लागलो देंवसार जेजू दवडयता म्हजी जीव देंवसारांत सुटका मेळटा म्हणून ती बघता पूण जेजूची प्रतिक्रिया मोगाच्यान जेजून कली जाप दिली पयलें भुरगीं पयले उंडे खावन दीत उंडे खावन पेट्याक घालनात म्हूण जेजू सांगून सोडटा रफ सांगता म्हणजे जेजू तिका दुखोवन तिका इन्सल्ट करन हेरांक बरें करना म्हणून न्ही जेजू म्हणटा काय म्हणजे जेजू म्हणटा काय म्हळ्यार ताचे मिसांव जेजूचे मिसांव पयलें इज्रायल परजेक लागली पिडा लागलो सैतान इज्रायल परजेक लागली वायट कळ्ळें तांकां वायट जालां कळ्ळें तांकां दोळे दिसना तांकां बरें करून पयलें उपरांत तुमकां म्हणून जेजू सांगता जेजू रूड जायना थोडीं म्हणटात जेजू रूड जालो गे जेजू रूड आनी कांय जावना तिचो भावार्थ जेजू पळयता आनी तिका येवच्या पयल्यांत तुजे दुयेंसो सैतान सुटलो म्हणलें जाल्यार वो भावार्थाचें येरांनी पळोवनच्या बरी येंपरा गडितां पळोवन येरांचे भावार्थ गुंड जावंक येरांचो भावार्थ रियल नीज जावंक एक हांव सुकता म्हण जेजू बघता देखून जेजू तिका गुण करून गेल्ले लांबयता इल्लें उलाण्याक येता जेजू रूड जायना तिचो भावार्थ सगळ्यांनी इज्रायलाच्या लोकांनी पळयचें आनी मुखल्या जनांगान मुखल्या परजेन पळयचें म्हणल्यार इराद्यान जेजू तो नीज भावार्थ तो गुंड भावार्थ येरांक दाखोवंकच्या बरी जेजू करता तिका तो भावार्थ येरांक दाखोवंक जेजू एक अवकाश दिता तिचो भावार्थ येरांनी पळयचें म्हणलो एक अवकाश तिका करून दिता दाखय तुजो भावार्थ जाता हांव अशें म्हणटा तुजी जाव पळय तुजो भावार्थ जाता न्हू तुजें उलाणें कितें येता पळया म्हूण जेजू तिचो भितरलो भावार्थ भायर पडच्या बरी करता तिणें तें केलें जेजू कितें आशयलो तो केलें गुंड भावार्थ तिणें दाखयलो ती सांगता पेटे सयत मेजा पंदले भुरग्यांच्या हातांत पडले उंडे खातात न्ही धनिया सोम्या ते पेटे बऱ्यांत भुरग्यांच्या पांया कडचे आसले हातांत पडले मेजा सकल पडले उंडे खातात न्ही तो उंड्या कुडको म्हाका एक दी तितलें बरो तुज्या हातांत तुज्या पांय पड म्हळ्यार तुजी एक कृपा तांकां दिवन उरले म्हजेर हेच्यो दाया दाखय ती काकुळट म्हजेर दाखय तो गुंड भावार्थ तो नीज भावार्थ ती दाखयता दुवेच्या मोगाचेर बांदिल्लो तो भावार्थ जावन आसा दुवेच्या मोगाचेर तिणें बांदिल्लो परिणाम जेजू तक्षण तिच्या दुवेक सैतानांत हांव कंप्लीट कुडले सुटका दिता कंप्लीट सुटका परिपूर्ण सुटका दिता देंवसारांत हांव सैतानांत हांव कंप्लीट ताका सुटका दिता त्या घडये देवाच्या काकुळटीन देवाच्या कृपेन हांव फावो वी डिजर्व मर्सी देवाची काकुळट म्हाका फावो देवान खरी काकुळट तिका सिरोफिनेसेच्या तिका स्त्रियेक दाखयली देवाची व्हड काकुळट तिका दाखयली देवाच्या काकुळटीन देवाच्या त्या विशेष कृपेन तिची दूख बरी जाली आज देव म्हज्या आंगार खली पिडा आसूंक पुरो थोडे फावटी इवन BP गूण जाल्ली आसा डायबिटीज डायट केल्ल्या क्षणां ती डायबिटीज कितल्या वर्सांची गूण जाल्या हांगा विक्टोरिया बाई म्हूण आसा कितल्या वर्सां जावन डायबिटीज जाल्या आतां डॉक्टरान तिका वखात रावयलो गुळयो इंजेक्शनां रावयल्यांत कित्याक म्हळ्यार ती डायटांत ती बरी जाल्या नाका म्हणून ती नॉर्मल आतां थोड्यो संगती खावच्यो सोडल्यात तिणें तिका बरी जाली तुमकां तें जाय जाल्यार तुमी पर्सनली विचारल्यार त्यो खोल्यो संगती म्हण आमकां तुमी एक लिस्ट ती काण तुमकां दिता देखून देवाच्या कृपेक हांवें बाध्य आसता हांवें फावो कोणी ना फावो न्ही तुयी फावो तेज्जीबाई फावो बिज्जीबाई फावो आनी लत्तीबाई फावो दुलसीनबाई फावो हर एकले आमी फावो सगळीं फावो देवाच्या कृपेक सद्या बाध्य आसता आमी कृपेक देवाच्या कृपेक तूं हांव आमी सगळीं फावो जेजू आशेता ती ताची कृपा
ती ताची दया ताची काकूळट म्हजेर वळोवंक दी जेजू आशेता हर एक घडी हर एक दीस आशेता आमकां दिवंक ती. आमी कशें सोम्या लागीं ये जय म्हूण ती स्त्री आमकां दाखयता. आमी आतां ही करपा जाय, म्हज्या पिड्येंत देवाची गुण करची करपा जाय, म्हज्या नश्टांत लाभ करची देवाची करपा जाय. म्हाका नश्ट जाला म्हाका लाभ करची, म्हज्या परिक्षेंत हांव फेल जालां आतां पास करची जेजूची कृपा म्हाका जाय. आनी हांव म्हाका विजा कितले ट्राय केले मेळना, विजा मेळची देवाची कृपेचें किरण म्हजेर पडोवंक जाय. म्हाका काम करची काम मेळची देवाची कृपा म्हजेर पडोवंक जाय. म्हाका ती कृपा जाय, ती कृपा हांव डिजर्व, म्हाका हांव फावो, म्हाका ती कृपा कळोवंक हांव फावो, हांव बाध्य आसता. जेजू आशेता ती दिवंक, हांवें आशेलें मात पावना. जेजू कितें कृपा म्हाका दिवं, पूण हांवें जेजू समोर जेजू मुखार हांवें कशें हें जाय म्हणून ती स्त्री दाखयता. त्या नीज बावडतान जेजू दिता म्हणल्यार, जेजू म्हाका सोंड घालना दिता म्हणल्यार त्या नीज बावडतान ताच्या मुखार येचें. त्या नीज त्या गुंड बावडतान उतोळ बावडटनी कार्य जालें वयस मेळ्ळो, आतां म्हाका कृपा मेळ्ळी आनी म्हाका काम मेळ्ळें, मागीर हांव जेजू ख्यार गी म्हाका, जेजू ख्यार गी, कृपा दिल्लो काम दिल्लो जेजू म्हाका जाय गी. हाडें तशें न्ही, तो गुंड बावडता म्हळ्यार जेजून दिल्लो केल्लो उपकार निरंतरी मरता पर्यंत जेजूची काकूळटाय हांवें वळखचें. त्या मनशान मोस केलो, तो पयशे ताणें बँकांत तिच्या नांवार घालून ताच्या नांवार घाले, तिणें ताचे इन्स्टॉलमेंट भरूंक नात, पॉलिसीचे इन्स्टॉलमेंट इतले इतले भरूंकात, ते इन्स्टॉलमेंट ताणें भरूं नात, ते पयशे परत ताच्या नांवार दवरले, ते वट्ट केले. तो बैल्या गांव गेलो, तिका पयशे दिया म्हणटा ती अंतरली, हाका दुसऱ्यांक दिवंक लज, हाका लज ते पयशे ताणें दुबळ्याकडेन दी म्हण आमी सांगलां ताका. गत आदारणांतल्यांक दी, पिडेस्तांक दी, त्याक्त प्रायाची मस्तू पिडेस्तां ताका गत आदारना वखद हाडूं, तल्यांक थंय दी म्हणून तो दितेत्ता कितेत्ता, आनी इतले पयशे बँकान ताची वाड काडून तो दितेत्ता. देखून मगाच्यानो त्या स्त्रियेन दाखयल्लो तो गुंड बावडत, तो बावडत घेवन देवा ह्या विजाची कृपा म्हाका दी, ह्या कामाची कृपा दी, ह्या भलायकी दिवची, ह्या पिडेतावन सुटका दिवची, म्हाका ती कृपा दी म्हूण आमी विचारतां गी मोगाच्यानो. ते आमी डिजर्व गी देवाची कृपेक आमी डिजर्व. आमी तो गुंड बावडत, तो गुंड, तो रियल फेथ, द डीप फेथ हांवें दाखयला गी. ध्यान करता आसता आमी, हांवें तुवें ध्यान करचें, तिसो बावडत, तिसो त्या सिरोफिनिशियन वुमन, ते सिरोफिनिशियन स्त्रियेचो बावडत म्हज्या दोळ्या मुखार दवर न्हू, हांवें नियाळचें. तिसो बावडत म्हज्या दोळ्या मुखार, तो गुंड, तो रियल, तो नीज बावडतो, तो गुंड बावडत तिसो म्हज्या दोळ्या मुखार दवर न्हू, हांवें तें नियाळचें. तिची ह्युमिलिटी पळया, पेट्याक घालतात उंडेगी म्हणटा ती म्हणटा मेजा पोंदा पडटात न्ही म्हण ती सांगता, भुरग्यांचे उंडे काडून सुण्यांक उडयनात म्हणून. म्हणल्यार ती कोली ती दिंबी घालता तें उतर आयकतना जेजू मुखार. आनी ह्युमिलिटी लणवीकपण दाखयता. केदाळ आमी मागण्यांत लणवीकपण दाखयता, हांव जेजूच्या कृपा विचारतना लणवीकपण दाखयता, ह्युमिलिटी दाखयता. तिणें दाखयली ह्युमिलिटी दाखयता आनी डीप फेथ तिणें दाखयलो हांव दाखयतां. तेदळा होप एंड लव म्हजे थंय अजापां करता. हांव तिचो होप, तिचो मोग त्या दुयेंतय, तिच्या डॉटरांतय तिणें दाखयलो मोग, तिचो होप म्हजें दूं बरें जाता म्हणलो तिणें बावडता, तें भरोसो दाखयलो. म्हजें चेडूं नीज जावन सैताना जावन भायर जाता, त्या मोग दुयेंचो मोग वर्तो केलो. तो तिचो बावडत, तिचे ह्युमिलिटी हांव त्या अणुकारांनी इमिटेट करतना म्हाका देवाची काकूळटेक हात मुखार येतात, ताची देवाची काकूळट स्विकार करूं. मोगाच्यानो मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 7:30-7, मार्क 7:37 एक आमकां वर्तें एक लिसांव शिकयता. वय देवाचें उतार आयकोनचें आनी देवाचें उतार उलोवचें कशें, आमी देवाचें उतार आयकोनचें कशें म्हणून मस्त जाणां म्हाका सांगतात, फादर हांव देवाचें उतार शर्मा आयकता, मोत खंय येता, म्हाका गामान दिवंक आयकोंक जायना, कितें करचें गी म्हणून. देखून एक मोगाच्यान खालें म्हळ्यार जेजू आमचें आशेता, आमकां सगळ्यांक ताचे थंय वडोवंक आशेता, आमकां हेरांक हाडूंक, आमकांय तो ताच्या लागीं येता हाडूंक आशेता. हेरांक आमी हाडणे जेम देव आपणा थंय आमी हाडी जेम नाशेता एक. पूण देवाचें उतार आमी आयकल्या वरी मात आमी जेजू लागीं येता. देवाचें उतार आयकचें आमी, देवाचें उतार कितलें आमी गुंडायन अर्थ करून काडयता तितलें आमी जेजूच्या लागीं येता, देवाच्या लागीं येता. पूण देवाचें उतार आयकोंक ह्या नॅचुरल लेवलाचेर जायना, स्वाभावीक अंताचेर जायना, नॅचुरल लेवल म्हण आसा एक,
नॅचरल लेवल आसा, हें स्वाभावीक लेवल. म्हळ्यार आतां मसली सुटी करतना देवाचे उतार आयकता म्हणटा मांडो खंय येता. जाल धाडटाना आनी परत जाल धाडटाना देवाचे उतार आयकताना आमचे मांडे खंय येता. थोडे फावटी आमी शेणांनी किरेता जडांक घालता आनी येवन उतार देवाचे उतार आयकता म्हणना. देवाच्या उताराक आमी एक बरो टायम दिचे. त्या दाळा देवाचे उतार आयकतना आमकां तें काळजां मनांनी आमच्या भरता. देवाचे उतार आयकूंक पयत पुस्तक वाचतना आमी बरो टायम दिचे. देखून त्या अंतर देवा मागणें करतना आमकां जांबायो येतात. मागणें करतना मोत खंय येता, कित्याक नॅचरल लेवलाचेर जांबायो येतात. नॅचरल लेवलाचेर मोन खंय येता, गामान दिवंक जायना. ताका विशेश ग्रेस, विशेश कृपा, स्पेशल ग्रेस, विशेश कृपा देवान आमकां देव दिता. आमकां ती स्पेशल ग्रेस, ती विशेश कृपा आमकां जाय. स्वाभावीक लेवलार देवान बाबडे स्वाभावीक लेवलार देवान उलोवंक सांगिल्लें सत मोगाच्यान आमकां स्वाभावीक जायना. आनी एक जालें म्हळ्यार स्वाभावीक लेवलाचेर देवान उलोवंक सांगिल्लें सत आमकां उलोवंक जायना. आमकां एकलो येवन सांगता, म्हज्या बायलेक हांव भायर आसुल्लो फादर, 12 वर्सांचो हांव भायर आसुल्लो आनी हो चरको व्हड जाताना आनी पुरा जाण्यांचो पळोवन खणयलें. आतां पयलीं हांव 12 वर्सां आसुल्लो, आतां काजार जाल्या उपरांत 12 वर्सां. हांव 22 इयर्स 24 इयर्स भायर आसुल्लो. आतां हांव घरा आयलां, आतां म्हज्या भुरग्याक हांवें बूस सांगचें म्हणटा म्हूण. एकली बाय म्हणटा, फादर हांव इतलीं वर्सां भायर आली, ही भुरगीं ताच्या सांगत आवड जाल्ली, तो खंयली सूख केल्यारय तो सांगना तांकां, भुरग्यांक सांगना. देखून भुरग्यांक सूख केल्या, थोडीं टिचरां भुरग्यांक सूख केल्या तीच दिनांत, वडिलांक तीच दिनांत. देखून स्वाभावीक हंताचेर जायना तूं, स्वाभावीक हंता जायना, तुका स्पेशल कृपा दिचे. पळया, एक टिचर पळया तुमी, ती स्वाभावीक अंताचेर आसा. आनी एक टिचर ती कृपेच्या अंताचेर आसा. स्पेशल कृपेन तिच्या काळजान स्पेशल कृपा एक रितीर वचून गी तिणें मागणें सुरू केलां. हांगा मागण्याच्या स्पिरितान भरल्या ती. तिणें शिकोवची रीत पळया, हिणें शिकोवची रीत पळया तुमी. एका देवाची स्पेशल ग्रेस काळजार रास करचो बापय पळया, ताणें म्हज्या एक विशेष ग्रेस, एक विशेष कृपा, एक स्पेशल ग्रेस काळजान गेल्ली आवय तिच्या भुरग्यांक कशें सांबाळटा. न्हवऱ्याच्या आवय बापायक म्हळ्यार तिच्या सासूमायक प्राय वता ती बेड्डार, ती कशी पळयता पळय बेड्डार पडल्यांक, एक स्पेशल कृपा भितर गेली. एक नर्स पळया हॉस्पिटल वचा, स्पेशल ग्रेस ताच्या काळजान गेला. एक रेतीरेक वचून बायबल वचून सेर्मांव आयकून प्रेरीत जावन देवाची कृपा ताच्या काळजान भरल्या गी, देवाची कृपा ताचे ती आसा गी म्हूण तुमी पळया. त्या नर्सान तुका ट्रीट करतना ताचें उलयतना कळटा. देखून स्पेशल ग्रेस, एक स्पेशल कृपा ताचे थंय गेल्या गी, काळजा थंय गेल्या गी म्हणून पळय. एक स्वाभावीक लेवलार पळया. मोगाच्यान आयच्या वांजेलांत एका कुड्ड्याक आनी मोण्याक, एक बेऱ्याक खाणेकारान ताका मोणो ताका जेजू लागीं हाडटात. आनी जेजू लागीं हाडल्या वेळार कोण हाडटात, ती उरलीं हेरां हाडटात. तुमी वाचा देवाचे उतार वाचा तुमी. आनी ताच्या माथ्यार हात दवरून ताणें मागाचें 7 अध्यायात आमी सांगलो. देखून 7 अध्याय 30 आनी 7 श्लोक आनी ते बोंधणीचे 30 आनी 7च्या बोंधणी श्लोक आमी वाचया. ह्या मोण्याक आनी बेऱ्याक जेजू लागीं हाडटात. जेजून ताचेर माथ्यार हात दवरून ताका उलयशें करीचें, ताका आयकोंक करीचें म्हणून. जेजू काय करता म्हळ्यार ताच्या तोंडांत हात घालता, बोट घालता, नांव घालता आनी ताका त्या पिडेस्ताच्या मोण्याच्या तोंडाक घालता. तक्षण ताची जीब सुटता. ताच्या खाणांत बोट घालता, खाण आयकतात. ताका आतां आयकता, ताका तो उलयता. मोगाच्यान तांणी इश्टांनी जेजू लागीं हाडलें. थोडे फावटी आमी सत सांगोंक आवय बापय वडिलां आमी सत सांगोंक आयकना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जेजून आमच्या खाणांत बोट घालून सत पोट उलोवचें आयकोंक, सत उलोवचें आयकोंक, सत सांगचें म्हण जेजू आशेता. आमी जीब सुटोळ, तोंड सुटाचें, आमी ताचें मावथपीस जायचें. आमी ताचें मावथपीस जावन ताका आमची जीब लूज करूंक जाय. आमची जीब, आमचें कान उगडूंक जाय, आमची जीब लूज करूंक जाय. आनी टायट आसली, बांदून घाल्ली, बांदपासंत आसली आमची जीब लूज करूंक जाय ताका. देखून ताची जीब आमकां दिवंक जाय. जेजू ताची जीब आमकां दिवंक जाय. देखून जेजू आशेता ताची जीब आमकां दिवंक. देव आशेता आमी हेरांक जेजू हाडीचें सत उलयचें म्हणून. आमची जीब सुटोवन देवान सत उलयचें म्हणून. देखून हांवें सत उलयना जाल्यार देवाक हांव निराश हाडटां.
जेजूक हांव निराश हाडटा. हांव बापायनी भुरग्यांचें वायट पळोवन तांकां सत सांगना जाल्यार, वांजेलाचें सत सांगना जाल्यार देव तुजें थंय निराशा जाता. देवाची निराशा तुजेर आसता. देखून खंय सत सांगाचें गे हांवें, तें सत उलयचें. तें सत उलयचें जाल्यार स्वाभावीक लेवल, नॅचरल लेवलाचेर जायना, स्वाभाविकान ताचेर जायना. ताका स्पेशल ग्रेस, विशेश कृपा जायचे. ती विशेश कृपा मागण्यांत आयकताना, देवाचें उतर आयकताना म्हज्या काळजान भरता. आनी ते देवाचें उतर म्हजें तोंड सुटता सत उलोवंक, म्हजें कान सत आयकोंक उगडटा. देव आशेत आमी अशें करचें आनी त्या मनशाक ताच्या इश्टांनी जेजू लागीं हाडलें पळय, देखून आमी जायत्या आमच्या इश्टांक जेजू लागीं हाडिचें. जेजू आशेता. जेजू ताका त्या मनशाक त्या वस्तू जोडो पंगड आसलो, व्हडलो जोम आसलो, तो जोम्यांत हांव ह्या पिडेस्ताक तो धरता, मोण्याक धरता, तो साथ धरता, मोण्याक आनी बेऱ्याक धरता आनी एका वरे विंगड जाग्याक गेले म्हण आसा. वरे विंगड जाग्याक तो व्हरता आनी थंय व्हरून जेजू काय करता, वरे विंगड जाग्याक ताका व्हरता आनी ताका थंय आपूण गूण करता. तसो उस्वास ताच्या तोंडान घालून ताका गूण करता. आमी हेरांक राजांव वापारूंक नजो, भुरग्यांक राजांव सांगचें तशें कर, अशें कर, हे जेजू लागीं, इगर्जे लागीं व्हर न्ही. तें पुरा जेजू न्हू, राजांव जेजूचें, आमचें न्ही. आमी ताका जेजू लागीं हाडिचें मात्र. जेजू ताका बरें विंगड वचोन आपूण व्हरता. जेजूक ताका विंगड म्हज्या पुताक, म्हज्या दुयेक बरें विंगड आपूण व्हरूंक आवय बापायनी एक अवकाश करून दिचें. तुमी अवकाश करून दिचें. तुज्या फ्रेंड्सांक, तुज्या कुटुंबाच्यांक जेजून बरें विंगड आपूण व्हरून ताचे थंय उस्वास सोडूंक, जेजूचो उस्वास पवित्र दिवंक, पवित्र ताचेर रास करूंक, बरें विंगड व्हरूंक तुवें एक अवकाश करून दिचें जेजूक. जेजू म्हज्या दुयेक तुज्या लागीं हाडटा. हांव कांय राजांव तशें अशें म्हणून व्हडले व्हडले सरमांव सांगना, ताका तुज्या लागीं आपूण हाडटा. तूं ताका बरें विंगड व्हर न्हू, एक अवकाश करून दिता. तूं ताका बरें विंगड व्हर, ताका गूण कर. ताची जीब सुटय, ताचें खाणें खंयचें बरें कर, सत उलोवंक. जेजू हिलींग करता, जेजू गूण करता. तुजें खाण उगडटाना जीब तुजी आपापींत जेजू उगडटा. तेन्ना हेरांक जेजू थंय हाडटाय तूं. आज ध्यान करी आमी तुजे मुखी कोणाक जेजू लागीं तुवें हाडिचें. जेजू आशेता तुवें जेजू लागीं हाडिचें म्हणून. जेजू तुका खाण, तुका सत उलोवंक खाण आनी बरें उलोवंक तुजी जीब सुटका दिता. तुजें कुटांब बांदून हाडूंक, तुवें काम करच्या जाग्यार हेरांक बांदून हाडूंक, तुजी कंपनी उद्धार करूंक, बरें करूंक, खंय आसाय तें बरें करूंक जेजू तुका अवकाश दिता. एक अवकाश वयर हाडूंक मोगाच्यान जेजू अवकाश दिता. तुकाय म्हाकाय दिता. हेरांक बरें करूंक अवकाश दिता. तो अवकाश गळसून आमी हेरांक बरें करचें. त्या इश्टांनी जेजूक त्या बेऱ्याक मोण्याक जेजू लागीं हाडल्या वेळार जेजू ताका बरें विंगड व्हरून येता, बरें विंगड व्हरता. आज आमकां एक जेजू हाका अवकाश आशेता. जेजू म्हाका अवकाश करून दिया. तुज्या दुयेक म्हजे लागीं बरें विंगड व्हरूंक म्हाका अवकाश करून दिया. हाडा ताका म्हजे लागीं म्हणटा. तुज्या पुताक हाडा, तुज्या सैऱ्यांक हाडा, काम करच्या जाग्यार हेरांक हाडा. जेजू लागीं हाडून येया तुमी. तें हांव तांकां बरें करता, तांकां गूण करता म्हूण. जेजूक एक अवकाश दिया. सर्वेस्परा देवा, त्या गूंड बावडटान ती स्त्री तुज्या लागीं आयली आनी त्यो गूंड नीज बावडटान तुज्या लागीं ती आयली. तशें हांव तुज्या लागीं कृपा मागोवंक, पिडाक गूण जावंक कृपा आनी विजा मेळोवंक कृपा आनी एकल्या बरें जावंक कृपा, घरा शांती समाधान ना शांती समाधान मेळोवंक कृपा, पियेवणें सडलां पियेवणें उणें जावंक कृपा, भुरग्यांनी जबाबदारी ना आनी पुरा वेस्ट करता, टायम वेस्ट करतात. तांणी जबाबदारी शिकोवन मोबायल उणें कर, तांणी बरें जावंक तांकां एक कृपा मागोवंक हांव आशेतां. म्हज्या गूंड बावडटान हांव तुज्या लागीं आयल्यां, नीज बावडटान तुज्या लागीं आयल्यां म्हणचें भाग आमकां मेळोवन दी. आनी जेजूक बरें करूंक, बरें विंगड बरें करूंक अवकाश करून दिवन दी. जेजूची दया, ताची काकूळ, ताचें बरेंपण सदांच आमचे फाटलाव करता, आमचे थंय आसा. सर्वेस्पर देव तुमचें जिवन आनंदान करून दी. आमेन. दिव्यवाणी